फॉर्मेलिन प्रकरणात पुराय गोंयांत श्रावणा पयलींच श्रावण सुरू जालो। सरकारान गोंयांतली नुस्तेमारी सुरू जायसर नुस्त्याचेर आयात बंदी घाल्या। ताका लागून लोकांनी गांवठी नुस्त्या कडेन मोर्चा व्हेलो। पूण आतां गांवठी नुस्तें सामकेंच म्हारग जाल्ल्यान गरिबांच्याच न्हय तर मिडल क्लास ताटा भायर नुस्तें वचूंक लागल्यात। हे पळयात नुस्त्याचो सद्याचो प्रेस। काळुंदरांत 200 ते 250 रुपया पयलीं मेळटाले तो आतां डबल रेट जाला। चणक 500 वेल्यान 800 पावला। कुल्ल्यो 300 वेल्यान 800 पावल्यात। मोतयाळी 50 ते 100 रुपया मेळटाली ती आतां 500 ते 600 मेरेन पावल्यात। तिसऱ्यो 50 वेल्यान 70 ते 100 तेकल्यात। कालवा 50 ते 100 वेल्यान 200 ते 250 मेरेन। मुड्डुश्यो 500 वेल्यान 1200 ते 1500 मेरेन। सुंगटां 300 वेल्यान 700 पावल्यात। करमट 200 वेल्यान 600। हांव दुराडे घेवन बसलेले 300 रुपयांनी पाटलो बारकेलो तेजेर 50 रुपया जोडले। या आनी या जेवपाचें आतां कितें करपाचें? गव्हर्मेंटान सांग म्हाताऱ्याक एक कितें 500 रुपया दी 5000 बीन दिवं आनी कितें करपाचें? लोक म्हारग म्हणून घेयना न्हू। ना ना म्हारग म्हणून घेयना कोण येयना रे म्हारग। बुराटे आनी वरची 50 रुपया वाटे घालताली ते आतां आमी ते मरत्यानी घालचे पडटा। तितकेच 50 रुपया मेळटा आमकां आनी कांय व्हडल्या गांवांनी आनी व्हडले घेवन बसना आनी आमचे कडेन जायना। बरें तुमी आतां हे गोरोवन हाडल्या? कितल्या पडटा गरोवपाक? ताका टायम मेळटा आनी पाणी पळोवन वयता तो। हय कितल्यांक अशें? 7 बीन वयता तो। आनी आतां कितले? येता 12 येता पूण सदां न्हू सदां पाणी आहा त्या परमाने। हे सगळे गोरवणीचे नुस्तें? म्हाजी गोरवणीचें पयलीं पसून हाडटा हांव आनी म्हाजी सदांचें गिरायक व्हरता। पयलीं पसून हांव गोरवणीचेंच विकता। म्हणल्यार ह्या खूब नुस्त्यांक म्हाजी दिश्टी पडना हिरतें तरी म्हाजो सदांचो गिरायक व्हरता। स्टेटमेंट बदल्लो म्हूण FDA संचालक ज्योती सरदेसाय आड काँग्रेसीन पुलीस कंप्लेन केल्या। ज्योती सरदेसायन ज्या प्रमाणे तेंच्यांनी आपलो स्टेटमेंट चेंज केला। स्टेटमेंट म्हणजे तेणी करूं ना, स्टेटमेंट तेणी आपलो फॉर्म्युलेट केला। स्टेटमेंट तेंचो ड्रग इन्स्पेक्टरान केल्लो आनी जेन्ना जे तांकां फॉर्मेलीन सांपडले पळय तितून केल्लो आनी मागीर FDAन गेल्या बरोबर तेचो फॉर्मुला दुसरोच जाता। तितून आमी मागला सेक्शन 61 ऑफ द FSS एक्ट फूड सेफ्टी एंड स्टँडर्ड आनी बाकीचे सेक्शन आमी लायल्या आनी तिचेर FIR करची आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ज्योती सरदेसायाक सस्पेंड करचें। फॉर्मेलिन प्रकरणाचेर सरकार उपाय करना म्हूण काँग्रेस खंय कोर्टान वतली। म्हाका दिसता आमी आतां कोर्टाक वचपाची तयारी करपाची आहा। द पार्टी वील गो टू द कोर्ट टू द ऑनरेबल हाय कोर्ट कित्याक गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस। आयज पासून लोकांक पळय फॉर्मालीन खावून तूं बॉम्बे वयशी कॅन्सर हॉस्पिटलान नांवां पळया सगळें गोंयकारांचेच दिसता। वी डिमांड that government should send all Goans for screening, especially fish eating public. The government should screen because I'm sure a lot of these people are suffering from cancer only because of this fish that was supplied to us for the last so many years. Government has to take care of his citizens. फोटी मारून हें चलपाचें ना, कितलो थंय फोटी मारतले, नुस्तें बंद केलां म्हणटा तोरी नुस्तें येता, मारगांवच्यान येता, म्हापशेच्यान येता, सगळे सायडीच्यान येता. So government should this and we are going to go to the court if they don't take action. TCP मंत्री विजय सरदेसायान HGPDA मार्केटाचे इन्स्पेक्शन केले। म्हणजे हांगा होलसेल मार्केट न्ही, हांगा रिटेल विकता, हेजेर कितें केलें तुमचें? आतां होलसेल रिटेल जालें मरे। नुस्तें होलसेलान जें येतालें आफ्टर बॅन होलसेल इज बिकम रिटेल। FDA म्हणजे खंय आहा ती पळय दिसतालें। Authority decided to write a letter to the FDA to conduct surprise inspections and regular checkups so that there should any contaminated or adulterated food should not be sold in the market. And this is because this wholesale fish market is a major market for fish, and for most of the areas the fish goes from here, they buy. So if they conduct regular checkups and all. होलसेल नुस्तेकार म्हणटात तांणी भायल्यान नुस्तें मागोवंक ना।
कोणे मागयला कोण जाणा. आमी काय नुस्तें हाडपाक सांगलें ना आनी आमचे कोणाचे एजंटाचे ते नुस्तें गाडये न्ही आनी ते कोणाचे गाडी म्हणून जाण कोणाक धरून कोणाक हें केलें ते आमकां कांय खबर ना. पूण आमी स्ट्रिक्टली विथ गव्हर्मेंट आनी आमी स्ट्रिक्टली ते लॉ आमचे एनफोर्स केला. कोणाक हाडपाक आमी इवन फायन पासून 10,000 रुपया फायन घातला मेंबरांक. कोणी जर सापड जाल्यार नुस्तें हाडून सप्लाय करता जाल्यार. पूण आमी स्ट्रिक्टली होलसेल फिश मार्केटाच्या ऑपरेटर आणि 17 ट्रक मालकाआड ॲडव्होकेट राजीव गोमसान फातोड्ड्या पोलीस स्टेशनात कंप्लेन केल्या. फॉर्मेलिन प्रकरणाची मुळासान चौकशी जावची म्हूण ताणें मागला. आज आम्ही कंप्लेन केल्या अगेन्स्ट ऑल 17 ट्रक ओनर्स and the operators of this wholesale fish market. See this, there is abundant proof that when these spot tests were conducted in the market, formalin was found. This is a statement made by the FDA. The lady Iva Fernandez had made to Prudent Media. Later, in the FDA, when the laboratory tests were done, there also they have given reports that there is formalin. See, if you see this test for formalin, formaldehyde within permissible limit. Now, for formalin, what is written over here, there cannot be permissible limit, and it's sure now that formalin was present even at the second test. Now, if formalin has been present, these trucks ought to have been confiscated and this fish had to be destroyed. But FDA has released it. Now, I'm not getting into that right now. What I have filed a complaint today that this matter has to be investigated. They have to find out from where these trucks had come. ते फॉर्मलिन हुंय गायले तेमी कोण इन्वॉल्ड आहे तितून. आता इब्राहिम मौलाना इज द प्रेसिडेंट ऑफ द होलसेल फिश मार्केट. नाव ही हॅज टू बी इंटरोगेटेड इन दीस. तेका फायंड आउट करपाक जाय हो तो कितें ते टायमार तो थिंग कस पावलो, ते ट्रक कोणाचे तेका सगळी खबर आसतली हें कितें जालें तें. ही शुड बी फर्स्ट ब्रॉट टू द पुलीस स्टेशन एंड ही हॅज टू बी इंटरोगेटेड फर्स्ट. Our staff from wholesale fish market also in the retail market. Regularly our staff are deployed. So तुम्ही गाडी पे किती वेळा काल अजून काय ना Continuously our staff is deployed to check all the vehicles in both the markets from 3 onwards. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.